पयल सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय रिपेर केलो कालाक दामी भाजपाल्यां दोतोर मोठ 50 वर्सां गॅरंटी लांबो केसां सायंटिस्ट सांगत 2 वर्सां मायज न्हू मू आदल्या दोतोरांक उज्जेत करूं जायना आसलोली तेणी तूं दुयेंत म्हळ्यार तूं दुयेंत आतां वेदर मॉडर्न जालां गोंयां वर्सा 12 म्हयने पावस चडयता कांय करांदो ओय मेल्याय रे जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो साश्टी भाशेन आतां पुराय खबरो आयकाय हांव नक्को तुमकोडे उगडास आसा जाल्यार पणजे कालाक दामी म्हणलो एक जागो आसलो मू थिंग जायते तियात्र आनी नाटकांय जातालीं दिनानाथ मंगेशकर हॉल म्हणटाय तितूं आतां पयर पोत्तूं दोबाज्यान त्या भाजपाल्या दोतोरान तेजी उक्तावणी केल्या पयलीं तितूं एक नाटक दाखयलें ते नाटकां कोण तरी मिनिस्टर संभाजी जावन उडी मारता खंय कालाक दामी रिपेर करपाक क्रुटांनी दुडमळे पूण तेजी उक्तावणी केली ते भाशेनू म्हाका मरे मातशें दुब्बाव असो पळा कालाक दामी आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरियान बांदल्यार 50 वर्सां जालीं देखून रिपेर करपाक टायम पावलो म्हूण भाजपाल्या दोतोरान सांगलोलें पूण तेणें मरे तेजी उक्तावणी कोत्तना केसो फटाश मारले रे तेणें सांगिलां तें खूंय आनी 50 वर्सां कांयच जाचना म्हूण सायबा बोगूश हें आयकल्यार ते कोविडा टायमार भिवपाची गरज ना म्हूण सांगलो तेसो फटाश असो दिसत मरे गव्हर्मेंटा खंयचेय बिल्डींग रिपेर करून 50 वर्सां गॅरंटी दिलो मरे हांवें पयले फावट आयकोता राव रे तेज इनॉग्रेशनाकू तेच हॉलां बसोन ते लांबो केसां सायंटिस्ट एक इंटरव्यू दितना सांगिल्लें ते बिल्डिंगा जाग्या सायंटिफीक देफेत आसा खंय आनी ती रिपेर केलो कालाक जमीन 2 वर्सां काळ्या बरी काळी म्हणपा म्हूण आतां कोण सारकें सांगता आनी कोण फटाश सोडटें 2 वर्सां उपरांत कळटलें भाजपाल्या दोतोरान तेंवूय सांगिल्लें ते थिएटरां खंय वर्सां 3 म्हयने पावस जण उदक गळटा म्हूण उजार करूं मेळना आसलो म्हूण हांव नकळो ते भाजपाल्या दोतोरा खबर आसा जाल्यार कालाक दामी बांदप न्हंयचें सकयल जालां आनी तितूं उदक येता तें वयल्यान पूण जमनी पोंदच्यां येता म्हूण दुसरें म्हळ्यार तें थिएटर फामाद आसलोलें इफी टायमार पिक्चर दाखोवपाक पूण हे फावटी तितूं पिक्चर दाखयच नाय खंय कित्या तें कारण मात सांगलो ना पूण म्हाका दिसत मरे ते अधिकारी भियोन आसाय तितूं पिक्चर दाखयन मोठ्यान आवाज केल्या तें भायलें ओपन एअर थिएटर घोटेल ते भाशेन हें इंडोर थिएटरूय घोटेत म्हूण गोंया मरे एक तेंपारू खंयच्याय दोतोरान बऱ्या मनशा बोट दाखयन तरी म्हळें तूं दुयेंत आस म्हूण सांगल्यार तूं दुयेंत मनीस तेंको आनी उज्जेत करूं वचनासलो कोणी तो सांगता तें फायनल आनी तुका तरी सांगिल्लें तेणें तूं 10 दिसां मोतो म्हळ्यार तूं तुगे काशिवां तयार करूंक लाग कित्या ते दोतोर म्हळ्यार देवा भाशेन मानताले पूण सगळे दोतोर हुशार आसनासलो रे आनी तेंगे थोडे सारके अन्नाबाद आदय आसताले पूण आतां पेशंट दोतोरांकून हुशार जाले कित्या तें गुगल म्हणटाय तें आसना रे गुगल म्हणटाय तेजें खंय टायप केल्यार रोखडें सांगत तुका केसो दुयेंसा केसो वखदां घेवपा जाय तीं आतां मरे दोतोरांको खंय तुज्यान ऑनलायन वचोन कन्सल्ट करूं जाता पूण हांव नकळो तें ऑनलायन इंजेक्शन कितको माताय म्हूण त्या तेंपार आमगे गांव मरे एक जाणटे दोतोर आसलोलो तो सारको सुटसुलीत व्हड आसलोलो आनी दोतोर मेग म्हळ्यार ते कोण वडताले तेगे एकच प्रॉब्लेम आसलोलें तो भिवकर नंबर 1 आनी पेशंटांकूय बरो भिवयतालो मुगे वळबा मरे दोड्याक किसपड जालोली ती मोटे जाली म्हूण मायन तेका ते दोतोरा बरें धाडलो तेणें तेका तपासून सांगिल्लें आपणा बरें लागना म्हूण ते किसपडी लास्ट शेत लायचे पडटलें तूं एक काम कर घराक वच आनी कोणूय 2 जाण जिगांत मनशांक घेवन यो तुका दवरपाक लास्ट शेत लायता आसतना हें आयकनाका मुगे व्हड भाव सारको भियोन घामेन लोडून घरांक गोटेलो
आमरे गो त्याक मायन चोयलो हो कोणशा बसून आसमू तेणी दोतोरान कित सांगिल तें एक्सप्लेन कोनाका मायन तेज कॉलरा दोन थापटायत दुसरे दोतोरा बरें येवन सांगिलें हेज दोळ्या किस्पूट जाल्या तेक मातशें लाशेंत लाई म्हूण आनी एक पावट मरे दोतोर कुचोडकार म्हणून आसलोलो तो बरो दोतोर म्हूण तेज बरे मरे सगळे गोंयकारां सोड ते लामाणी आनी अनपड लोक येतालो एक दीस तेगे कॉन्सल्टरी म्हाका ओंकार येतल्या भाशेन दिसत हांव वचून बसलोलो तपासपाक म्हजे सायडी एक टुणटुणीत लामाणी जिंगा मामी फेरेक्स दुदा लात घेवन बसून आसलोली तेगे टायम येतरी तें फेरेक्स दुदा लात दोतोरागे मेजार दोन हिंदीन सांगिलें दोतोर तुवें सांगलो ते भाशेन आपण गुदोन हाळमू दोतोरान ते रागान वयर सकयल बारीक इस्त मारली आनी लात उगण बारके कुलरान चिमटी बगू खाण तें लात त्या लामाणीक पडतें दिन मुळे म्हाक एक कुलरास तितलो पुरो उरलो गो तुवें ते कोणशा बोयसांनी हा मू त्या तेंपार मरे थोडे फामाद मनीस आसताले ते शिकनासलो दोतोर आसलोले तेंकां इतुलें एक्सपिरियन्स आसतालें की लोक पयलो शिकलो दोतोर आसून तेंच बरें धांवतालो तेसलो कोलवा गांवांकू एक फामाद मनीस आसलोलो तेक सुण्या दोतोर म्हळ्यार कोण वळखताले तो हिटना आसलोलो पांयां किळपण कुसोल जाल्या पासून साप करून सुंबराचीं वखदां दिन हे दोतोरां बरें धाडटालो पणजे लागीं कालाफूर म्हणो गांवां आडां दोतोर म्हणो आसलोलो आत दोंग मोळ्या लोक पयलीं तेज बरें धांवतालो तो आड बसयन प्लास्टरां गायन लोकांक बरो कोतालो ते थोडे आदले दोतोर मरे तुका चोयता सांगताले केसो दुयेंस आसतें आनी एक पावटी आंगे शेजऱ्या पांडुरांग देरफेंत दुयेंत पळो तेगे बायल गमतीन म्हाका उलमान सांगिलें लांप्या मातशें बाजरां वचोन बेगीन दोतोरा घेवन यो मुक्क मरे त्या तेंपारू एक पोरने लुना म्हणलो मोपेड आसलोलें तें हांव चडशें दिसाचें चलयतालो 3 कारणां लागून एक म्हळ्यार तें मोपेड खूंयच कोडे आनी केदो बंद पडलो तें सांगों जायनासलोलें दुसरें म्हळ्यार तेजी हेडलायट इतली डीम आसलोली की एक पाटी हांव चिंत्तालो तेज बाल्ब काण भितर एक मेणवात पेटयल्या आनी चड उजवाड पडटा आसलोलो तिसरें म्हळ्यार मरे ती मोपेड कितकाय कोण ब्रेक मारल्या आनी फास्ट धांवताली ते घेवन हांव सारको फास्ट 20 स्पिडीर बाजरां वचोन हरचें दोतोरा सांगिलें दोतोर गमतीन जात तितू बेगीन यो म्हळ्यार तें आयकनाका तेणें रोखडें बॅग हातीन घेयलें आनी भायर सरलो हांवें म्हळें दोतोर बोस हांव वता तुका तेणें मरे मुंगे लुना मोपेडा बोर्ड दाखयन म्हळें हेजेर बसोन हांव चलोन गेलें आनी फास्ट पावतलो थोडी वर्स पयलीं म्हाका एक बऱ्या मनशान बाराबो आदरा म्हूण न्यूझिलँड वयलो तेगे बॅगां बिगां धरपाक एअरपोर्टार आसतना तेणें म्हाका विचारलें सुत्री घेयली मरे तूं हें हांवें म्हळें सुत्री कितें करूंक एरोप्लेना पावस चडटरी तो म्हणूंक लागलो आरे आवट्या त्या गांवां वर्सा 12 म्हयने पावस चडटा तें आयकून मरे म्हाका अजाप दिसना कितें आतां गोंया मू कितें जाता तरी हिंगाय मरे आतां वर्सा 12 म्हयने पावस चडपा लागला नाजाल्यार चोय माया म्हयन्याक कमेस जालो तो ऑक्टोबरा म्हयन्या पासून गोग्यान पावस जण काबार जावपा न्हू पूण तेश जालां आजू पासून त्या आदल्या सोयऱ्या भाशेन पावस वचपा खबरो कोना गेल ते सोमनानी केसो पावस रे गोड गोड आनी जगला मानू तो आलतीन मात्र्यांगे डिपार्टमेंट आसतो आनी 2 दिसांनी वॉर्निंग दिता हे सोमना आनी पावस चोटा म्हणून आम गोंयकार मरे माया म्हयन्या पावस येना जाल्यार सांतांनी चेरेल भायर काडटाले आनी त्या म्हजी माय सदां सांगताली भावार्थान मागल्यार रोखडो पावस चोटा म्हूण पूण आतां 2 वर्सां जालीं तो देख नासलो असो पावस खंयच्याय म्हयन्यान चोट मरे ते पावसांत पातयें जायना म्हूण हांवें 2 म्हयने पयलीं मार्गे 150 रुपयान प्लास्टिका कापेत गेलोली ऑक्टोबरा म्हयन्यान पावस काबार जाल म्हूण ते कापेती बरो गुडकून हांवें साकां बंद दवरली कित सांगतो तुमकां नोव्हेंबरा म्हयन्या परतून गोड गोडान जोगला मान गोग्यान पावस चडपा लागलो तें चोयनाका हांवें ती कापेत पोत्तून भायर काडली ती कापेत मरे मातशें मिरियेलोली पूण हांवें चिंतिल्लें ते आनी फेर मारल्या पिड्या जायत म्हूण ते शीच कांय पावसा भायर सरल्या शेजऱ्या मिलाग्रीन सांगता आयज लांप्या मिनी ड्रेस कांय सारको सेक्सी दिसत मरे म्हूण सायबा बोगोश म्हाका मागी कळ्ळें ते कापेती मिरयो पण मातशें मोडये जालो म्हूण
गेल ते सामनाचो ते नॅशनल गेम चलतना मिनिमम 5 शेडायल हुई आनी तेक लागून तो फुगोन मोग्गा मुळो गैरेड्यान आसपा पासून बंद केलोले. हांवें आयकेल ते भाशे मरे गरमी वाडत री उदो उबोन वयता आनी तें वयर वचून मागीर खूप जाताय आनी थिंग खूप जड जातरी पावस मुजोट हुई केन्नाय भुरगेपणार मरे हांव सारको हळेगान चिंतना पडटालो त्या एरोप्लेना ड्रायव्हरांक मोठे दडकून चोयच पडटा आसता मू कित्या खूप डॉज म्हण एरोप्लेन चलोवच्या पडटा न्ही रे. मरे सदां सजमतालो त्या एरोप्लेन खंयच्याय खूप आडल्या वयर आसा एक्सिडेंट जायन जमनीर पडटा आसलो मू. आमी म्हणटा त्या पयलीं मनीस मातशे अनाड आसलेले पूण आतां शिंकलो बटाटे आसाय ते पासून कित्या हितू शिंकून ब्रूद जाताय ते काही सजमना. आमगे आपुरबाई एक संसार मरे तो तेच कुयदा तुमगे नाल्या कोण तूच पायच पाय घेतलो संवसारान रावपा फुकट मेळट मू तेची इबाड कोताई गिनी अन्ना तुका. वर्साच्या वर्सा गरमी वाडत आसा ग्लोबल वॉर्मिंग मुट्टें जायन आतां गोंयांकूय वर्सा 12 म्हयने पावस चडो लागला कितें कोताय रे बाबा. एश केल्या बंबई पावताय बरें रे दुसरे मुंगडारा मेळ्या गरम गोंयकारां आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं. This is Lampion signing out, मुळ्या out.